दर्यादेग व्यवस्थापन आराखडो ऑगस्टाचे निमाणे मेरेन सादर केलो ना जाल्यार फुडल्या पर्यटन मोसमात मेळचे नात शॅक्सांक परवाने. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायला चिंता. पयलींचो वादग्रस्त अहवाल भायर मारून करतले नवो आराखडो. घरांक जोडणी दिवन हळशिकावणे उदक प्रक्रिया प्रकल्प चालू करपाक निमणी मुजत. सांखळेचो डिसेंबर मेरेन, फोंडेचो एप्रिला मेरेन आनी पर्वरेचो प्रकल्प जातलो 1.5 वर्सांत. मुख्यमंत्र्यान केला घोषणा. चौथी आदी गोंयचे रस्ते जातले फोंडकुला पासून मुक्त. भौशीक बांदकाम मंत्री पावसकारान दिले उतर. हाडटले फोंडकुला पुरोवपाची मशिनां. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. खण डिझायनच्या नूतनीकरणाचेर सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्णया आड नियाळ याचिका दाखल करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगले. खणींची कामां सुरू जाली जाल्यार कामावेल्यान काडून उडयल्ल्या कामगारांक कामार परत घेवचे अशें ताणें सांगले. खण धनी कामगारांक परत कामार घेना जाल्यार ते तांकां सहकार्य करचे नात. तशेंच कामावेल्यान काडून उडयल्ल्या दर एका कामगाराक 5,000 रुपया दितले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगले. ऑगस्टाच्या निमाणे कडेन पडून आशिल्ल्या खण मालाच्या साठ्याचो इलिलाव करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. खण मालाची येरादारी आनी निर्यात ऑक्टोबर मेरेन चालू जातली. तशेंच खण मालाच्या साठ्यांचो विशय ऑक्टोबर मेरेन जाग्यार घालता अशें ताणें सांगले. स्पीकर सर, आमी रिव्ह्यू रीट पिटिशन फायल करता. त्याच बरोबर आमी जें म्हटलां की आमी कंटिन्युअसली 3 फावटी आमी हेजेर ज्युडिशियली आनी परत लेजिस्लेटीव हातूंतल्यान आमचो अजुनूय प्रयत्न सुरू आसा. तुमी जे बद्दल म्हटलां की एक लायनीन एबॉल्युशन एक्टाच्या विशयाचेर तुमी उलयला, म्हाका खबर आसा. आमी ऑलरेडी मांडला रेट्रोस्पेक्टिव्ह जो घेवप एबॉल्युशन एक्ट होय विशय आमी मांडला. दॅट इज एबॉल्युशन एक्ट इज ओनली फॉर द स्टेट ऑफ द गोवा. दॅट ऑल्सो आय नो. आणि हाय पॉवर कमिटी पळय जी आसा ती सगळे द सेम थिंग वी हॅड एक्सप्लेन. हेवी वेट्स आसा सगळे. आणि जर एक येस म्हटले, नोबडी हॅज गट्स टू से नो. शेवटी तुमकां म्हटलें आमी एक मिटींग जाली, परतूय जावप हें आमकां गरजेचें आसा. आमी म्हटलां की ई ऑक्शन 21वें ई ऑक्शन जें आसा हें कदाचित आमी ह्या 22 ऑगस्ट पर्यंत आमचो टेंडर जाता. म्हणजे जितकें इट इज मोर दॅन 5 मिलियन, 5 मिलियना पेक्षा चड ओवर जो आसा हो आतां ऑलरेडी आसा. आनी मार्केटान रेटूय बी हो वाडला आतां. म्हटल्या उपरांत खूब जाण हें ई ऑक्शन घेवपाक येतले. आनी 5 मिलियन जर जालें जाल्यार तेज्यो मायनींग एक्टिविटी म्हणजे ऑगस्टान जेन्ना आमी ऑक्शन करता, ऑक्टोबरांतल्यान हें ट्रान्सपोर्टेशन आनी तें एक्सपोर्ट करप हें सुरू जाता. स्पीकर सर, म्हाका खात्री आसा की आमी ऑक्टोबर पर्यंत डंप मायनींग हो विशय जो आसा म्हणजे तेजी इसी आमकां कितल्या लिमिटान आमकां सेंट्रलाक वयचें पडटलें काय ती स्टेटी कडल्यान घेवची पडटली हाजोय अभ्यास सुरू केला. आनी तें जर वेवस्थीत जालें जाल्यार आमी ऑक्टोबर पर्यंत डंप मायनींग हो विशय जर सुटलो जाल्यार नक्कीच मोठ्या प्रमाणात मायनींग जें आसा हें गोंयांत चालू जातलें हाजी म्हाका खात्री आसा. कारण म्हाका डेली कॉन्स्टिट्युएन्सीन गेलो काय कितल्या जाणांक आयज खाली केले हो प्रश्न म्हाज्या समोर पडटा. म्हणजे हांव कंपनीची नांवां घेयना, म्हाका कंपनीची नांवां घेवपाची ना, पण काही जाणांनी म्हणजे थोडी कळ आनिकूय सोसूंक जाय आसली. पण एक गजाल हांव मुद्दामून सांगता स्पीकर सर, फाल्यां सकाळी हांव नकळो की लिजा आमकां कशा पद्दतीन दिवंक मेळटली. बट जर आमकां ती तांकांच परत दिवपाची जाली कायद्यान किंवा आनी खंयच्या पद्दतीन, जितक्या लोकांक काडून उडयल्या तितक्याय लोकांक तेंच्यांनी परत घेवचें पडटलें. तेन्नाच गव्हर्मेंट जें आसा तें तांकां कॉपरेट करतलें. नॉट ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आसले त्या पद्दतीन तांकां घेवप हें अत्यंत गरजेचें आसा. म्हणजे एप्रील 2018 जेंकां आतां काडून उडयल्या, परत हांव रिपीट करता, म्हणजे मार्च 2018 मायनींग सस्पेंड जाल्या उपरांत जेंकां काडून उडयले, कदाचित थोड्या जाणांक 6 म्हयने जाले आसतले, थोड्या जाणांक 1 वर्स जालें आसतलें, जेन्ना काडून उडयल्या तेन्नाच्यान निदान आमकां खबर आसा की ही ऑक्शन मटेरियल आमचें निदान ऑक्टोबरांतल्यान सुरू जाता. ऑक्टोबर 2019 पर्यंत म्हणजे 1.5 वर्साच्या कार्यकाळात आमी तांकां एक पॅकेज दिवपाचो विचार जो आसा हो सरकारान चलयला. आनी तांकां ही डेफिनेटली पॅकेज जी आसा ही आमी चालू करतले. बट इलिजिबल नासलेले लोक सुद्दां ह्यो स्किमी ज्यो आसा ह्यो घेता. हेजेर परत एकदां स्क्रुटनायज करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटाच्या मार्फत ह्यो सगळ्यो रिवॅम्प करप. म्हणजे ग्रह आधार इलिजिबल नासतना सुद्दां जे घेता ताका इन्कम लिमीट आसा ग्रह आधाराक. आय थिंक सो ह्यो स्किमी ह्या हांवें फक्त ग्रह आधाराचो उल्लेख इतक्याच खातीर केला
कारण प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत हाजेर कंप्लिटली प्लॅन जावप नवीन स्कीम जर काडपाची सुद्धा आसत जाल्यार ती ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी नॉट ओन्ली द इंडिविज्युअल स्कीम बट एखाद्या डिपार्टमेंटाची स्कीम रिवॅम्प करता आसतना नवीन काडटा आसतना प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटांनी सगळ्या डिपार्टमेंटांनी कन्सिडर करप हे अत्यंत गरजेचें आसा. विधानसभेंतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता आणि व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. दर्यादेग व्यवस्थापन आराखडो ऑगस्टाचे निमाणे मेरेन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक सादर केलो ना जाल्यार फुडल्या पर्यटन मोसमात शॅक्सांक परवाने मेळचे नात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान चिंता उक्तायल्या. ताणे आनी ताचो पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान स्पश्ट सांगिल्ले पयलींचो वादग्रस्त अहवाल भायर मारून लोकांची मतां विचारात घेवन नवो आराखडो तयार करतले. फोंडेच्या हळशिकावण्या उदक प्रक्रिया प्रकल्पाक लोकांचो विरोध आसा. ह्या विशयाचेर मंगळारा विधानसभेत चर्चा जाली. हे चर्चे वेळार मुख्यमंत्र्यान दर्यादेग व्यवस्थापन आराखड्याचो मुद्दो मांडलो. उदरगती आड येवपी दबावाक कशेच बळी पडचे ना अशें ताणें विधानसभेत सांगलें. दर्यादेग व्यवस्थापन आराखड्याचेर ताचे भुमिके विशीं उपरांत तो गोवा 365 कडेन उलयलो. ऑनरेबल मिनिस्टरान CZMP प्लान हो प्लान स्क्रॅप केलो. आमकां नवीन प्लान जर करतले आसत जाल्यार लोकांचे आयकून घेवप अत्यंत गरजेचें आसा. लोक जे पब्लीक हियरींग बॉयकॉट करता उलोवंकूच दिना हें योग्य न्ही. शेवटी तुमची सजेशन्स कितें आहा ही गव्हर्मेंटा कडेन मांडप अत्यंत गरजेची आसा. त्या खातीर म्हाजें म्हणणें आसा ती तेंच्यांनी मांडची. त्या परविवान येयल्लें जें आसा पळय न्हू रे हें प्रोटेक्ट केलें वतलें. थंय जे कितें स्ट्रक्चर्स आसा घर आसा कितें आसा पळय हें प्रोटेक्ट केलें वतलें. आतां CZMP प्लॅन आमकां जायो कित्याक आमी अनलेस अंटील देशांतल्या सगळ्या राज्यांनी ऑलरेडी धाडला वा आमी जर धाडलो नासत जाल्यार फाल्यां सकाळीं थंयसर CZMPच्या अंडर गव्हर्मेंटचे कसले प्रोजेक्ट येता प्रायवेट प्रोजेक्ट येतात इवन दो शॅक्स येतात हांकां सगळ्यांक परमिशन फाल्यां सकाळी CZMPन दिवची पडटा. ही जर फाल्यां सकाळी परमिशन दिली ना जाल्यार टुरिजम बिजनस शेवटी शॅक्स हाजेर डिपेंड आसा. आतां शॅक्सांक जर परमिशन मेळिना जाल्यार कोस्टल बेल्टाक म्हणटले फाल्यां सकाळी गव्हर्मेंटान दिली ना ती CZMPन दिवपाची आसता. तेज्या खातीर हांव सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी हाका कॉपरेट करचें. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान विरोधकांचेर टिका केली. तशेंच लोकांमदीं वचपाच्या ताच्या निर्णयाक गोवा फावंडेशन आनी गोंयचो वाद संघटनेन तेंको दिल्ल्याचें ताणें सांगलें. हे आतां पॉलिटिकल मुवमेंट जाला एगेन्स्ट BJP. लोकांक समजोवपाक जाय की हो प्लॅन जो आसा हो केन्ना स्क्रॅप जाल्यार स्क्रॅप यूज करता वर्ड हो स्क्रॅप केन्ना केलो. See what we are showing is not CZMP plan. What we are going तालुका वायज वयता पळय आमी 2011 नोटिफिकेशन कितें तें सांगपाक वयता कित्याक लोकांक समजना. गोंयचो आवाज कॅप्टन भितोरीन म्हणटा पळय तेणें म्हाका फोन केलो की तूं करता तें सारकें तूं जें हें करता लोकां खातीर करता. कॅप्टन म्हणपाक आपण क्लाउड आर्वेसा कडेन उलयलो आनी क्लाउड आर्वेसानूय सांगलें की तो करता तें सारकें आनी अशेंच जावपाक जाय. पिपल्स मुवमेंट म्हळ्यार होच तो करता तें वॉट ही इज गोईंग एंड टेलिंग पीपल यू शूड पार्टिसिपेट इज वॉट इज द रायट मुवमेंट. जें आमी करूंक सोदता हें जर करना म्हाका जर फाल्यां सोडून दिलें हांवें जर सोडून दिलें जाल्यार होच नोटिफाय जातलो आनी मागीर लोकांक त्रासां घालतले. हांव परतून रिपीट करता CZMP प्लॅन जो आसा केन्ना परतून धाडलो स्क्रॅप केलो. आतां डिनोटिफाय करपाक नोटिफाय खंय केल्लो आतां दाखयचो. हायकोर्टान 2006-2007-8 हेजे मदीं प्लॅन पंचायतीक धाडलेले आज पासून तेणें CRZडाक परतून धाडूंक ना. हें म्हजें काम हे लोकांक समजपाक जाय. आजूय सांगता जर फाल्यां जर ते पंचायतीन जर स्टॅम्प करून दिलो की हो प्लॅन जो आसा हो म्हजो विलेजीचो हे हांगा हटमॅन आशिल्ले हांगा फिशरमॅन आशिल्ले ही घरां बिफोर 1991 आसले बरोवन दिया मरे. हेंच सांगता न्ही परतून हें सांगपाक आमी वयता न्ही हेंच जर आयकपाक ना जाल्यार आमी कितें करूं शकता. विधानसभेंतल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आनी अमर चावरिया. घरांक जोडणी दिवन हळशिकावणे उदक प्रक्रिया प्रकल्प चालू करपाक निमणी मुजत दिल्या. सांखळेचो डिसेंबर मेरेन, फोंडेचो फुडल्या एप्रिला मेरेन आनी पर्वरेचो 1.5 वर्सान. राष्ट्रीय हरीत लवादान परवानो दिले उपरांत फोंडेचो आनी जागो निश्चित जाले उपरांत पर्वरेचो प्रकल्प बांदतले. लोकांच्या विरोधाक लागून बांदोडेच्या उंडीर वाठारांतलो प्रकल्प आडकून पडला. राष्ट्रीय हरीत लवादान फोंडेच्या प्रकल्पाक मान्यताय दिल्ल्याचें सुदिनान सांगलें. पर्वरेत जागो अजून निश्चित करूंक ना. फोंडेचो आमदार रवी नायक, मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटेन हे विशीं प्रस्न विचारिल्लो. माननीय स्पीकर सर, फोंड्याचो सिवरेज प्लांट एप्रील 2020 चालू जातलो. NGT जेन्ना रुलींग करता तेन्ना इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो गव्हर्मेंटान म्हाका सांगचें हो प्लांट तुमी चेंज करतले काय कितें. सर NGTन खरीच इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या आनी तुमी त्या जाग्यार जर सगळी परमिशन्स घेतलेली आसा जाल्यार जर वॅलीड आसत जाल्यार टोटल एनवायरमेंट परमिशन जर त्या जाग्यार आसत
जाल्यार आमकां प्लांट जो आसा हो त्या जाग्यार घालचो पडटलो. एक तुमी KTC लँड म्हटलेली, एक प्रायवेट लँड खंयची तरी म्हटलां. जर लँड फायनल जाल्या उपरांत कमीत कमी आमकां म्हणजे STP प्लांट खंय घालपाचो हें फायनल जाल्या उपरांत 1.5 वर्स लागतलें आमकां तो प्रोजेक्ट इन्स्टॉल करपा खातीर. 1.5 वर्स कित्याक स्पीकर सर? 1.5 वर्स कित्याक जाय? तुजो प्लांट रेडी करपाक 6 म्हयने पुरो. नेटवर्क ऑलरेडी कनेक्टेड आसा. 3 जागे खंयचे म्हटल्या पळय न्ही, हांवूय बी त्या STP कॉर्पोरेशनाक आपयता. 3 जागे खंयचे ते डिस्कस करून तुजे कडेन पर्सनली उलयता. थंय साखळे हांव रावतां थंय स्टोरेज पॅड घालून स्टोरेज सगळे सिस्टीम करून अजून कित्याक चालू जायना काय म्हणून. आता 120 सिवरेज कनेक्शन ऑलरेडी जाल्या. कदाचित म्हणजे त्याची ट्रायलूय घेतली. डिसेंबर पर्यंत हो प्लांट जो आसा हो चालू जातलो हें हांव तुमकां सांगता. सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फोंडकुलांनी भरिल्ले रस्ते चवथी सुळसुळीत करून दिता. भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पाउसकारान मंगळारा विधानसभेत उतर दिले. ताचे मजतीत मुख्यमंत्री धावलो. फोंडकुला पुरवपाची मशिनाय मागयतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां. फोंडकुलांनी भरिल्ले रस्ते हो गोंयभर चर्चेचो आनी तिडकीचो विशय जावन रावला. वचत थंय रस्त्यात फोंडकुलां. सत्ताधारी आनी विरोधी दोनूय कडल्या आमदारांनी हो विशय विधानसभेत काडलो. फोंडकुलां पुरपी मशिनां गोंयांत आसात, पूण फाटल्या 6 म्हयन्यां सावन ती कुसत पडल्यात हें काँग्रेसीचो आमदार प्रतापसिंग राणेन नदरेक हाडून दिलें. हें कंत्राटदार लॉबीच्या फायद्याचें अशें तांणी सांगलें. So will you consider doing emergency work of potholes immediately, because it has been highlighted in the press, so I just bring it to the notice that 2 things. One, whether you will consider having an emergency department with powers, special powers for tendering fast and starting work fast. And second, whether you will do these potholes and all that within these few days, because the rains have already subsided. गोंयभर दिश्टी पडटा. आमी ते बेगींतल्या बेगीन विशय हो सोंपयतले. बाराय तालुक्याचो पोर्ट होलाचो आमच्या वर्क डिविजना मार्फत इस्टिमेट जाल्ले आसा आनी बेगींतल्या बेगीन बिफोर गणेश चतुर्थी सगळे पोर्ट होल गोंयचे क्लियर जातले. की गव्हर्मेंटान PWD मिनिस्टरान एक माकना हाडलेलें मशीन. तेणी पॉटहोल ताबडतोब बंद जायत. ते कितें जालें? कोणावर विकले काय लॉबीन तेजेर फोर्स हाडलो ते काडून उडया म्हणून आमकां कॉन्ट्रॅक्ट जाय म्हणून. फाटीं PWD जेट पेचर जे आहा पळय न्ही, इट इज नॉट इन वर्किंग कंडिशन. एकूच मिनिट. इट इज नॉट इन वर्किंग कंडिशन. बाय अ न्यू वन. कितें सर? इफ इट इज नॉट वर्किंग, बाय ए न्यू वन. ओके, विल बाय. नवीन घेवपाचे आसात, एमर्जन्सी नवीन घेवया. शेवटी खड्डे न जावप हें म्हत्वाचें आसा. हांव ऑलरेडी नवीन एक मशीन घेवया आनी तें करपाकूय लायता. सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकारा बरोबर आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. मुंगुल ते कोलवे दर्यावेळेवयल्या रस्त्याचे काम 2020 मेरेन पुराय जातले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत आश्वासन दिले. सुरवेक GSIDCन रस्त्याचे काम हातान घेतिल्ले, पूण सद्याक भौशीक बांदकाम खात्या कडेन हें काम आसा अशेंय ताणें सांगलें. मंगळारा 0 प्रहारा वेळार बाणावलीचो आमदार चर्चीर आल्लेमावन रस्त्याच्या कामाविशीं प्रश्न विचारिल्लो. मुंगुल ते कोलवे दर्यावेळेलो रस्तो सामको पेड्ड्यार जाला. पेड्ड्यार जाल्ल्या रस्त्याक लागून थळावे लोक तशेंच पर्यटकांक त्रास जातात. एक PWD मिनिस्टरान जालां हें थिंगा ऑब्जेक्शन केलें आनी हें हिंगा GSIDC पयलीं कश्टाक करताले आनी आतां GSIDCन PWD कडेन दिल्ले आसा आनी PWD जवळ जवळ 11 crore 50 lakhsचो इस्टिमेट जाल्लो आसा. आमी बेगींतल्या बेगीत हो जो कोलवा रावले रोड जो आसा तो आमी बेगींतल्या बेगीत काम करून दिवपाचो प्रयत्न करतले. ते GSIDC कडेन काम आसुल्लें, आतां ते आमचे कडेन हँडओवर केल्लें आहा. सर GSIDC आसलो न्ही ते कशें कित्याक काडपाक जालें PWD मिनिस्टराक? आमी तें काम काडलें ना. ते GSIDC आमचे कडेन हँडओवर केलां. प्लीज आमी जेन्ना GSIDC काम करता आसतना सडनली PWD मिनिस्टरान ऑब्जेक्शन केलें की आपल्याक रस्तो म्हणून. ऑफकोर्स अरे बाबा हांव तुका सांगता, हांव जाणा, हांव एक रोडा हाडल्यान ओडी जाली मोता. बट एक एश्युरन्स हांव हावजा फुडें दिता, PWD तो कंप्लीट करतले बाय मे 2020.
विधानसभेतल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आल्त मांगोरच्या लोकांनी तांच्या वाठारांतले कड्डम जाल्ले पोरणे इमारतीविशीं चिंता उक्तायल्या. हे इमारतीचे वणटीचे कुडके रस्त्यार पडपाक लागल्यात. ह्या इमारतीचे घाण उदक सोडपाची पायपलायन लीक जाल्या. ताचो वाठारांतल्या घरांचेर परिणाम जावपाक लागला. इमारतीच्या धन्याक हे विशीं बरोवन कळीत करता अशें उतर थळाव्या नगरसेवकान दिलां. ही इमारत चौगले कंपनीची. ह्या कंपनीच्या आस्थापनाक, भलायकी केंद्राक आणि मोरगांव पालिकेच्या अधिकाऱ्यांक मेळून हे इमारतीपासून धोको आशिल्ल्याचे सांगले, पण कोणेच दखल घेवंक ना अशी थळाव्यांची कागाळ आसा. ही झाडां सगळीं वाडटा ती केन्नाच कट करिनात ती. आनी स्लॅपाचे कुडके सगळे हे जावन जावन पडटा. आतां बिल्डिंगेक जाली कितली 60 वयर वर्सां जाली. पण तांकां सांगलें आयकना. एक दीस हांवें पडले म्हणून वचून कंप्लेन दिली. येवन तेणे अर्दे काडून गेले ते. परत असले तशें ते सगळे हे जाले. झाडां जावन स्लॅब कसो येता घरार पडटा. परत सायडीक आमकां वाटेर वयताना त्रास जाता न्हू. उदीक म्हणजे नळाची पायपां तेंची सगळी लीक जाल्ली आहा आनी तें उदीक सगळें आमकां घरार येता. संडासाचे पासून टॉयलेटीचे उदीक सगळे घराचेर जाल्ले आनी खूब ओल्ड जाल्ली आसा ती बिल्डींग. ह्या प्रमाणे आमी चौगुलेक आमी ते इन्फॉर्म केल्ले की बाबा तुमची ती झाडां अशी जावन दुसरे रस्त्याचेर येता, दुसऱ्याच्या घराचेर पडटा अशें म्हणून. सो हांव मागता बेगीन तेणी एक्शन घेवपाक जाय म्हणून. आमी लेटर वगैरे केल्ले आसा तांकां की बाबा तुमची कितें आहा तें सॅनिटेशन जावं सेवरेज लायन जावं सगळें कितें आहा तें मातशें तुमी न्यू करा आनी तेजें चॅकअप करा अशें. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भौशीक बांदकाम खात्यांतली कंत्राटी नोकर भरती आतांच बंद करपाक शकता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंगळारा सांगलें. भौशीक बांदकाम खात्यांतल्या कांय कर्मचाऱ्यांक नोकरेंत कायम कित्याक करूंक ना वा तांकां बडटी कित्याक दिवंक ना ताची चवकशी करपाचें उतरय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलें. भौशीक बांदकाम खात्यांतल्या कांय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक अजून कायम कित्याक करूंक नात असो प्रस्न मंगळारा मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेन प्रश्नोत्तरीच्या वेळार काडिल्लो. पळयात तांची चर्चा. कॉन्ट्रॅक्च्युअल लेबर जे आसा PWD वेगवेगळ्या डिव्हिजनांनी ते कितके आसात आनी तांकां कितके वर्सां जाल्ले आसात. कॉन्ट्रॅक्च्युअल जो स्टाफ आसा तांकां आतांच मंत्र्यान सांगले ते प्रमाणे की लेबर सोसायटी जी आसा पळय न्ही ह्या हातूंत घालता म्हणून सांगला. लेबर सोसायटीन जे स्टाफ आसात इतक्या वर्सां जांकां सादारणशी 5 वर्सां 7 वर्सां 10 वर्सां जाल्ले आसात तांकां रेग्युलर करपा संबंदी येवजण कितें आसा. थोडो दीस दियात. हांव ह्या PWDंतल्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर जे भुरगे आसा त्यांचोय विशय सोडयता. बट एक गजाल आसा PWD सोसायटीन 13 वर्सां 15 वर्सां काम केल्या उपरांत PWDन जेन्ना पोस्ट येता तेन्ना ह्या भुरग्यांक खरें म्हणजे ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय आसली ती दिवंक ना. जे कितें जाल्या पळय फाटली सगळी रिक्रुटमेंट जाल्या आनी हांकां कित्याक घेवंक ना हाजी जे इन्व्हेस्टिगेट कितें आहा पळय न्हू तें करपाक लायता. सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकारा बरोबर व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. शिंदळकीच्या व्यवसाया खातीर जाल्ले मानवी तस्करीचेर जागृताय घडोवन हाडात. गोवा महिला मंचान सालसेतच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक विनवणी केल्या. गोंयांत शिंदळकी वेवसाया खातीर चलयांची तस्करी करपाच्यो घडणुको वाडत आसात हाचे कडेनय तांणी उपजिल्लोधिकाऱ्याचें लक्ष ओडलें. 30 जुलय हो मानवी तस्करी विरोधी संवसारीक दीस. त्या निमतान गोंयांत जातले चलयांचे तस्करेचेर जागृताय घडोवन हाडपाक जाय अशें गोवा महिला मंचाक दिसता. ते खातीर अर्ज संस्था आणि पोलिसांची मजत घेवची अशें तांणी मागला. ह्या संबंधात एक निवेदन तांणी सालसेत उपजिल्लोधिकाऱ्याक भेटयला. Today is the World Day Against Trafficking of Persons. So we decided to come and give a memorandum to the Deputy Collector for calling for awareness programs to be done in the district or in his jurisdiction. A lot of especially girls are being trafficked for commercial sexual exploitation. And as we were giving the memorandum to the Deputy Collector, he himself said that recently a girl was trafficked and it so also happens that her father had sold her into this business to somebody, you know, and when they called him to take her back, they realized that the father was actually involved and you know, they didn't give the girl to the father. So these kind of things are happening quite often. So I assured them
that in consultation with in collaboration with the EARTH and this Goa Women's Forum, we will in future organize awareness program in Salshet Taluka. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकर. गोंयांतले रस्ते सुरक्षीत आसात? नव्यान बांदिल्लो रस्तो काबार जावन ताचेर फोंडकुलां पडल्यात. रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्ल्यान ढवळी फर्मागुडीच्या लोकांनी खंत उक्तायल्या. तशेंच जाता तितले बेगीन रस्तो दुरुस्त करून दिवपाची मागणी तांणी केल्या. तशेंच ढवळी फर्मागुडी महामार्गाचेर आशिल्लो पूल केन्नाय पडपाक शकता. शिवोलेच्या सडये वाठारांतलो रस्तो फोंडकुलांनी भरला. चवथी पयली रस्तो सारको करून दिवपाची मागणी तांणी केल्या. हांगा जर तुमी साको पळयतात जो 3 म्हयने सुद्दां जावना हे रस्त्या वयल्यान गाडयो सद्दां मोठे मोठे ट्रक वतात, जाल्यार हांगा जे तुमी लोखंड पळयतात हें लोखंड आतां अशें उगडें जाल्लें आसा. हांगचो बेतो जेचें काम सामकें निकृश्ट केल्लें आसा. तर हें लोखंड जें आसा हेजे खातीर हो पडपाचो सामको हेजी शक्यता चड आसा. हें लोखंड कळमेतलें. तशेंच हेजे बरोबर बाकीचे जे लोखंड आसा तें सगळें कळमून हेका बुराक पडटलो आनी हेजे वयल्यान जे मोठे मोठे ट्रक वतात हेजे खातीर हो साको चड दीस टिकतलो अशें दिसना. हेतून भितर घोटाळो नक्कीच आसा. नाजाल्यार इतके 3 म्हयने भितर वाहनां सुरू जावन 3 म्हयने भितर इतकें जावचें नाशिल्लें. हे नॅशनल हायवेचेर हांगा जो फ्लायओव्हर फुडें जो येवपाचो आसा तेजे पोंदा हे रस्ते अशेंच लोकांक लागून सोडून दितले आनी लोक हेतून त्रासान पडटले. रस्ते पेड्ड्यार जाल्ल्यान शिवोलकार चाळवल्यात. पेड्ड्यार जाल्ल्या रस्त्या विशीं थळावे लोक कितें म्हणटा ते पळयात. आता लास्ट मेच्या म्हयन्यान 15 तारखे उपरांत हेंच्यान ते खणूंक बरो केल्लो रस्तो परत सुरू केलो खणपाक पायपां घालपाक. पायपां घालपाक सुरू केलो आनी मागीर तो करूंकूच मेळोंक ना तांकां न्हू. 15 तारखेक गव्हर्मेंटाचो बॅन येयलो. तेच्या पयलीं करूंक जाय न्हू काम तें. मेच्या म्हयन्या पयलीं व्हड दीस करून सोंपोवंक जाय रस्ते सगळे. लोकांक त्रास करता फक्त आनी कांय ना. हे केरी पेडणे तालुका सगळे फूल. केरी, मोरजी, चोपडे, आगारवाडे, पालये, हरमल, कोरगांव सगळे लोक हे वाटेनूच येतात न्हू. रोड बरो हे जाला पूण रोड आतां रोडाची सगळी वाट लागलेली आहा. शिवोलच्यान खबराकार संदीप कामुलकार आनी फोंड्याच्यान कृष्णा नायक. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.